आणि पक्षाचं फ्युचर घडवच्या खातीर कार्यकर्त्यांची गरज असता. जसे तुम्ही म्हटले की कार्यकर्त्यांची मोठी फळी माझ्या फाटल्यान हा. खरे तुम्ही उलयले. ज्या पद्धतीन कार्यकर्त्याचो सपोर्ट आणि पाठिंबो आहा, ज्या पद्धतीन कार्यकर्ते तळमळीन पक्षासाठी आणि माझ्या खातीर काम करतात, त्यांना माझो आणि पक्षाचो पण नक्कीच विजय असा. पयले सुवातेर माझ्या सारखेचे म्हणजे बारीक माणसाचो माझ्या पक्षश्रेष्ठींनी प्रामुख्यान काँग्रेसचो अध्यक्ष आसा पळय बाब लुईदीन फालेरो आणि त्याचे सगळे वांगडी, त्याचबरोबर केंद्रातले आमचे लीडर सोनिया मॅडमजी, त्याचबरोबर राहुलजी, त्याचबरोबर त्याचे बाकी सगळे वांगडी यांच्यानी म्हाका बारीक माणसाक तिकीट दिल्या बद्दल हांव मनापासून काळजांसून त्यांचे देव बरें कर म्हणटा. आणि ज्या पद्धतीन तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका तिकीट जी दिल्या त्यांचो विश्वासाक सार्थ ठरच्या खातीर, त्यांची मनातले जे आहा ते पूर्ण करच्या खातीर हांव कार्यकर्त्यां बरोबर रावन आणि कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेवन माझो आणि काँग्रेस पक्षाचो विजय हो नक्कीच घडून हाडटलो. काँग्रेस पक्षाचे तिकीट भाईक दिवन तो एक विन जालो हे आमी सामकें ठामपणे सांगू शकता. तेणें खरेंच परीक्षण करून भाई सोपटे लागीं कितें आसा आनी कितें ना ही तेणें जाणीव घेतली आनी हे आमकां भाईक तिकीट दिल्या बद्दल आमी तेका विन करून हाडपाचें काम आमचे मतदारसंघाचे आमी 100% न्हू 120% तो विन जालो हें आमी धरता. आनी आयज जे आमकां तिकीट दिल्या हे तिकीटीचे आमी केन्नाच पिड्यार करून दिवच्यो ना.